स्पीकर सर, हो जो स्टार क्वेश्चन आसा तो पर्टिक्युलरली प्रायवेट फॉरेस्टाचेर आसा आनी जी झाडां कट केला हेज्या बद्दल आसा. स्पीकर सर, आदोसीम मंडूर पंचायती अंडर आदोसीम विलेज येता आनी एक व्हडलो प्रायवेट फॉरेस्ट हो डिक्लेअर जाल्लो आसा. हो रिप्लायानूय येयल्लो आसा आमकां की सर्वे नंबर 8/1 हो प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणून डिक्लेअर जाल्लो आसा. सो ऑफ प्रायवेट फॉरेस्ट डिक्लेअर जावन बसून सो ऑलमोस्ट अरावंड 3,06,000 स्क्वेअर मिटर जागा हो इतलो व्हडलो जागो आसलो प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणून. आनी हो जो जागो आसा तितून आतां सब डिवायड करून तेंच्यांनी 30,000 स्क्वेअर मिटर हो तेंच्यांनी मिन्स खुबशे सब डिविजन्स जाल्या. सो हेजेर जेन्ना डिपार्टमेंटान जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा तेंच्यांनी फक्त 20 झाडां जो आन्सर दिल्लो आसा डिपार्टमेंटान 20 झाडां कट करपाक परमिशन दिल्ली आसा म्हणून. सो तेजे नंतर डिपार्टमेंटान वचून थंय विजीट केला काय कितें काय इन्स्पेक्शन केला काय कितें ती बाकी सर्वे नंबरान. फर्स्ट स्पीकर सर, पयली गजाल आमी प्रायवेट फॉरेस्टान कोणाकूच कट करपाचें परमिशन दिना. ज्या जाग्यार ताका फॉरेस्टाचें परमिशन आमी झाडां कट करपाक दिलां दॅट ते प्रायवेट फॉरेस्टान पडना. तो सेपरेट सर्वे नंबर आसा सब डिविजन. इट इज कंप्लिटली डिफरंट. त्या खातीर प्रायवेट फॉरेस्टान खंयचेच झाड कापपाक सरकार केन्नाच परमिशन दिना. स्पीकर सर, जेन्ना सावंत आनी कारापूरकर जी कमिटी आसली ती फॉर्म जाली तेजे नंतर शर्मा कमिटीच्या अंडर जी रिव्यू कमिटी गव्हर्मेंटाचीच बसयल्ली इतली वर्सां जाली स्लो 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 करून आनी 3 लाख स्क्वेअर मिटर जो सर्वे नंबर पर्टिक्युलरली 8/1 डिक्लेअर केला आदोसीम विलेज पंचायतीन 8/1. परत सांगता तितून कितलेशे सब डिविजन जाले आनी हांगा म्हाका आन्सरूय येयल्लो आसा. सब डिविजन 1 हो प्रायवेट फॉरेस्ट आसा. सब डिविजन 8/1, 8/1B, 8/1C, 8/1F, 8/2 होय प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणून तेंच्यांनी मेन्शन केल्ले आसा. हो आन्सर येयला डिपार्टमेंटा कडल्यान आन्सर येयला आनी तितून 8/1D आनी 8/1D1 हो कित्याक ना? हो कित्याक ना? हो एक मोठो प्रश्न आसा. कित्याक कितलेशे सब डिविजन केल्या, लँड यूज चेंजीस केल्या, लँड यूज चेंजीस खंयच्या रोलाचेर केल्या आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो कितें से आसा? म्हटल्यार येदो व्हडलो फॉरेस्ट एक्ट आसा तो एक्ट फॉलो करता काय ना, थंय वचोन पळयता काय ना, हें कांय ना. तितून 2 एप्लिकेशनां येयल्लीं झाडां कट करपाक. 2 एप्लिकेशन येयल्लीं. एक एप्लिकेशन जें आसलें तें एप्लिकेशन डिपार्टमेंटान मान्य करून घेतलें आनी 20 झाडां तांकां कट करपाक दिलीं. हें बॅक इन टायम. आतां रिसंटली तेंच्यांनी परत एक एप्लिकेशन घातलें 2023 घातलेली आसा आनी तेन्ना तांकां 5 झाडां कट करपाक मागलेलीं आनी ती 5 झाडां कट करपाक डिपार्टमेंटान दिवं ना की प्रायवेट फॉरेस्ट आसा म्हणून. सो हे जेन्ना डिपार्टमेंट म्हणटा नाजाल्यार जे बाकीचे जे सब डिविजन आसा ते सगळे प्रायवेट फॉरेस्ट आसा. सो जेन्ना आमी एकट्यान पळयता तेन्ना एक पर्टिक्युलर जो हें आसा सर्वे नंबर आसा तो एन्टायरली वांगडा येता. एन्टायरली वांगडा सब डिविजन बीन कांय लागना, एकट्यान मेन्शन केल्लें आसा. स्पीकर सर, हांव परतूय स्पेसिफिकली त्यांनी कारापूर सावंत कमिटी आनी बाकीच्यो सगळ्यो कमिटीचो उल्लेख केलो. आमी ह्यो सगळ्यो कमिटी करून बारीक मनशाक हितूंतल्यान खंय तरी ताजी जमीन ही प्रायवेट फॉरेस्टान येवची न्ही म्हणून सरकारान सातत्यात कॉपरेट केला. सरकारान जेची कोणाची प्रायवेट फॉरेस्टान ना ताजी भायर काडपाक सरकारान मदतूय केल्ली आसा. हांगासर कोण तरी मिसीस पुजा नायक म्हणून कोण तरी 8/1 तो म्हणटा त्या अनुसार जी प्रायवेट फॉरेस्टान येता पळय न्ही थंय आमी परमिशन दिवंक ना. आज सब डिविजन आनी बाकीचे प्रत्येकान आपलो सब डिवायड करून घेतलेलो आसा प्लॉट. त्या खातीर जो एरिया प्रायवेट फॉरेस्टान पडला तितूंतल्यान दिवंक ना, प्रायवेट फॉरेस्टान ना तितूर परमिशन दिलें. स्पीकर सर, सीएमान बरे पैकी आन्सर दिल्लें आसा. म्हटल्यार कशें हात मिलोवणी करता हेजे सीएमानूच आन्सर दिल्लें आसा. खूब कित्याक सेटींग म्हणूंक शकना म्हणटा न्हू, हात मिलोवणी करता पळय तेजें आन्सर दिल्लें आसा. आनी बारीक मनीस म्हणून सांगला सीएमान, बारीक मनीस हांव मेन्शन करपाक सोदता हे बिल्डर स्पीकर सर हांव उलयतां आतां. हो बिल्डर आसा प्रिस्कॉन म्हणून एक कन्स्ट्रक्शन कंपनी आसा तेज्या अंडर आसा आनी तेणेन तो कोण स्टेक होल्डर आसतलो ह्या बिल्डराची फूल जे हांव टेबल करतां कितें कितें आसा तें सनात बसून तेंची सगळी कशें कन्वर्जन जालां कितें जालां हें सगळें टेबल करता सर. हें म्हाजे कडेन सगळें आसा स्पीकर सर. ओके. सो हो बारीक मनीस म्हणटा. सो जेन्ना कोविडाचो टायम आसलो कोविड टायमार हे सगळीं कन्वर्जनां जालीं स्पीकर सर. कोविडाच्या टायमार ही सगळीं कन्वर्जनां जालीं फास्ट सारकी रॅपीड स्पीड.
बारीक बिल्डरांक फास्ट जाता आनी बारीक मनशांक केन्नाच फास्ट जायना ही टोटल फास्ट स्पिडीन तुमकां मुद्दम दाखोवंक सोदता जे कन्वर्जन जाल्या ती हो 2019 मार्च 2019 फॉरेस्ट पळय कितले डार्क फॉरेस्ट आसा ते हे पळोवंक शकता सगळे हांव टेबल करता हे कितले डार्क फॉरेस्ट आसा ते पळया आनी मागीर इन मार्च 2019 उजो लायलो ट्रेंड चालू आसा सद्याक ट्रेंड उजो लावपाचो दोंगराक उजो लायता आनी कन्वर्जन करपाक सोदता म्हणजे जो जी कॅनपी आसा ती कमी करपाची हो मेयाचो आसा मे 2019 केन्ना कोविडाच्या टायमार जेन्ना लॉकडावन पडलेले सगळीं बंद नासली सगळे बंद मात हांगा हें सगळें चालू हो पळय थंय रस्तोय नासलो तो कोविडाच्या टायमार तेंच्यांनी रस्तो बांदलो कांयच रस्तो दोंगर आमी हांव वचोन जाणा आमचोय दोंगर आसा सायडीक प्रश्न विचारतो किती अपेक्षित स्पीकर सर ते फुडें दाखयता आयज कितें सिच्युएशन आसा ती पळय ही आयज सिच्युएशन हें कितें जाल्लें आसा हें कितें जाल्लें आसा हें आयज हांगा कन्स्ट्रक्शन येयला सगळीं डिपार्टमेंटान म्हाजो TCPचोय क्वेश्चन आसलो हांवें घालूना स्पीकर सर स्पीकर सर हांव उलयता मागीर प्रश्न विचार स्पीकर सर म्हाका क्लियर करपाक दी न्हू मागीर क्लियर जालें पूण स्पेसिफीक प्रश्न विचार स्पीकर सर जेन्ना अशी जी कन्वर्जन जाता आनी चेंजीस जाता लँड यूज चेंज पळय हो TCPचो प्लॅन आसा रिजनल प्लॅनान कशी कन्वर्जन केला पळय हांगा फॉरेस्ट दाखयला हो पळय हो फॉरेस्ट दाखयला हांगा पण तुका कितें अपेक्षीत कितें आसा म्हाजो सांगपाचो तात्पर्य एकूच आसा की हो जो एंटायर आसा तो फॉरेस्ट आसा प्रायवेट फॉरेस्ट आसा मात हितून जी कन्वर्जन केल्या ही तांकां जेन्ना कमिटी बसयली आनी तेन्ना तांकां दिसलें की बाबा हो प्रायवेट फॉरेस्ट जातलो आनी आमची खंय ना खंय जे आसा ते कांयच जावची ना आमचो जाग्याक कांय हें करूंक मेळची ना आमकां कन्स्ट्रक्शन करूंक मेळची ना तेन्ना हेंच्यान सगळी फायल मूव केली कन्स्ट्रक्शन आनी ती फायल स्पीकर सर फायल फास्ट तेंच्यान पास केल्ली आसा आनी हो जो स्टेटमेंट आसा हो तुमच्या मिनिस्टरान हो TCP मिनिस्टरान स्टेटमेंट केल्लो आसा इट इज अ बिग स्कॅम ऑफ रुपीज 500 विरेश बोरकार तुका अपेक्षित कितें आसा स्पीकर सर पळय परत एकदा सांगता हांव तो जे उलयता आज आमचो मिनिस्टर हांगासर ना ताका हांव स्पेसिफीक सांगता आज फॉरेस्टाचेर क्वेश्चन आसा आनी हो फॉरेस्टा वयलो क्वेश्चन ते हांवें जेन्ना आन्सर करपाक घेतला ताका क्लियर कट हांवें सांगलां लिगल कितें आसा पळय न्ही तितकेच आमी हांगासल्यान प्रायवेट फॉरेस्टाचेर ना ताका परमिशन दिला तो हांगासल्यान परत रेव्हेन्यूवान गेलो रेव्हेन्यूंतल्यान TCPन गेलो आनी तो डायरेक्टली आतां TCPचे जे उलयता पळय न्ही ताका सांग जे दिसा TCPचो फाल्यां सकाळी मिनिस्टर आसतलो ताजे डिमांड आसा ते दिसा तूं उलय मिनिस्टर कन्सल्ट आन्सर करतलो त्या ती तुका आतां तूं स्पेसिफिकली फॉरेस्टाचेर विचारलास फॉरेस्टाचेर विचार स्पेसिफिकली नाही म्हणून हांवें सांगिल्लें मंत्री ना समजा कोणा जर तो क्वेश्चन जर त्या खात्याक जाय तर 27 तारखेक ताका अलाव आमी करतात स्पीकर सर हांव स्पेसिफिकली जे फॉरेस्टाचेर उलयता हो जो पेपर कटींग आसा आनी हे म्हाजें लेटर आसा फॉरेस्टाक धाडलेलें प्रश्न सांगता स्पीकर सर या सेम प्रॉपर्टीचेर परत जे आसा पळय न्ही विरेश बाब स्पेसिफीक विचार नाही एक मिनिट तुका मुख्यमंत्र्या कडच्यान कितें प्रश्नाचे अपेक्षीत आसा स्पीकर सर म्हाका मुख्यमंत्र्या कडेन एकूच जाय की हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावची हेजेर थरळ इन्व्हेस्टिगेशन विजिलन्सान घालची कित्याक कितलेशे डिपार्टमेंट आनी फॉरेस्ट आसा बसून घ्या आमकां इन्व्हेस्टिगेशन जाय हे म्हाका एश्युरन्स जाय बरोबर बसून घ्या स्पीकर सर जेन्ना म्हज्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान जी एरिया प्रायवेट फॉरेस्ट ना थंयसर परमिशन दिला हांव परत एकदा सांगता जे डिव्हिजन जाला सगळे रितसर प्रोसेस कंप्लीट केल्लो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान त्या हितून इन्व्हेस्टिगेशन करपाचो विशय येना स्पीकर सर हांव सगळे टेबल करता स्पीकर सर समज सीएम हे करपाक शकता आनी मिनिस्टर स्कॅम म्हणून सांगता इन्व्हॉल्वमेंट सगळ्यांची आसा मुख्यमंत्र्यान सांगलें न्ही तुका स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4A स्पीकर सर हांव टेबल करता स्पीकर सर हांव टेबल करता येस स्पीकर सर हे टेबल करूंक जाय म्हाका स्पीकर on this forest, there is a trend. What Chief Minister says is a correct answer as per the textbook. But foreign ki jata, forest notified munaha, forest is shown as a forest. Magi the department goes there and says interim report. Interim report and kattat forest. And then they say this is not a forest. Eshkon sogle ata, your original plan shows forest, your committee shows forest. But when it actually goes for development, it says interim remote and Carlo. How are you allowing this kind of things to happen? Speaker sir,
दोतोर काल्लू सामदार हांच्यांनी सांगला त्या प्रमाणे आमी जो कमिटीन सजेस्ट केला तितकेंच करता, ताच्या भायर कांयच करूंक ना. म्हणजे वॉट एवर द कमिटी 2-3 कमिटीचे रिपोर्ट्स आयल्या ताच्या भायर कांयच करूंक ना. I will give you instances. तुमी दियात न्ही, यू कॅन प्लेस टेबल ऑफ ऑफिस. एल्टन डिकोस्टा. स्पीकर सर, बाब वेरिएशन जो पॉयंट काडलो एक्चुअली तो फॉरेस्टाचेर स्टार्ट जाल्लो, बट तो स्टार्ट फॉरेस्टाचेर जावन मागीर तो TCPचेर येयला. मुद्दो तेगे सारका फॉरेस्टाचो, कित्याक 2019-20 म्हणून हांवें पयलेच अनाउन्स सो मुद्दो सारका. नाही तो- पयलेच सिरियसूच सांगता एल्टन हांवें पयलेच अनाउन्स केला, समजा कोणा जर क्वेश्चन जर त्या मंत्र्या कडल्यान जर अपेक्षीत आसा जाल्यार तो 27 तारखेक आमी अलाव करता अशें तुमकां स्पश्ट ना नो प्रॉब्लम. हांव तुका इतलें सांगता की तो फॉरेस्टारीचे मुद्दे येयल्लो, फॉरेस्टारीसान तो मागीर TCPचे गेलो. बट 2019 फॉरेस्टा मंत्री तो चल्लो, TCP तो चल्लो 2021-22 आहलो. सो कारण तें सांगता तो फॉरेस्टासून TCP गेला, तो बी गेलो म्हणून सांगलो मंत्र्यान. सो बिया बारा सगळे बी गेले, तर तें सांगता तें फॉरेस्टाचे तें गेले ते लिंक थंय ना ते सांगता हांव, कित्याक 19-20 कोण मंत्री आहलो तो चोवपा जायो. लिंक वेगळी आहा. 4A स्टार्ट क्वेश्चन 4A. स्पीकर सर एक लास्ट पॉइंट. केदार नायक.